मनशा मायन सांगलेली दोरकान मायानी सून आसलेली आपूर बायेची सून देखून आपली माय सुने उखलून दोत्ताली माय तो मोगली सून कोत्ताली बरें उतर तिका दिताली माय सुनेच्या मोगाक पडोंक वेर वोट्टोच वीत कोत्तालो लुसिफेर शिताचो बुडकुलो व्हांवताना सुनेच्या हातांत लोत सुटो माय साप सूप कोत्ताना सुनेन आलोलो आरसोत फुटो एकामेकाक तिशिणो नासली सुखान दुखान घेयत वांटो तांकां नाडूंक जायना म्हूण लुसिफेराक तो बोकांडो त्याच गांवान एक म्हातारी रावो आपल्या कामान तिचो आदार जावो देखून लुसिफेर कोट घालून दोवो रातचो वचोन ते म्हातारेक मेवो असल्या कामांनी ती ताका पावो उदो लायन आसतना कोत्तालो गावो माय सुनेच्या मोगाक घातल्यार वेर म्हूण ताका पोट दितलो लुसिफेर मायच्या माथ्यान सून पळयता गांवची म्हातारी पासार जाता कुशीन सुनेक आपयता कानान तोंड घालून रुवान सांगता कितें सांगलें गो बाय तुका माय सुनेक विचारता सून सोत सांगता म्हातारी विचारी भात कांदल्या तांदूळ जाता भात कांदल्यार तांदूळ जाता कोणूय सांगतलो गो पुता असलो विचार केला म्हूण तुका फोट म्हाका मारी नाका बाय सुने केसांव लागून हिका लुसिफेर कापोट दिता तिका म्हूण ता म्हातारे तूं इफेन्नान येशी जाल्यार म्हाकाय नाडून पावशी पळयात भावांनी कितें घडटा बऱ्या गोराब्याक कीड पडटा माय सुनाचें केस्तांव वाडटा भावा मोदें वेगळे दारू वसता लोकांच्या सांगण्यांक कान दामता तोच गोराबो सूख भोगता वायट जावंक उगोत नाका बरें जावच्याक वेळ लागता वायट जावंक उगोत नाका बरें जावच्याक वेळ लागता